गोयचे नाव परत एकदा फ्लॅश जाता आणि फ्लॅश जाता म्हळ्यार खंय बरे कामाक अशें न्ही पूण खंय तरी दुसऱ्याच कामाक एक कडेन अशें दाखयलां की गोवा ट्युरिजम वाडपाच्या टायमार खंय तरी फ्लॅश जाता की गोंयान एक भाजपा नेते सोनाली फोगट कोण म्हणटा आमचो CM म्हणटा ऑफिसान बसून की एकादे ती हार्ट अटॅकान मरपाक शकता एक वाटेन तेंची फामील तेजो भाव म्हणटा तेजो मर्डर केला पूण हें जे कडेन चल्लां हें खंय तरी सारकें ना गोंयचें नांव बऱ्या गोश्टी चलपा जाय ते सारके गोश्टी चलना आनी दीस इज अ कंप्लीट सेटबॅक फॉर अस गोवन्स कित्याक काय म्हणल्यार भाजपा नेताकच स्वता समज सेक्युरिटी गोंयान मेळना जाल्यार सामान्य मनशाक मेळटली खंयची एक बायल मनीसचो मर्डर जाता किंवा ती म्हणटा आनी इन्व्हेस्टिगेशन करतना खंयचेय प्रेशराचेर घालपाची गरज ना आयज तेजो भाव म्हणटा फॅमिली मेंबर FIR जावं ना FIR करपाची गरज आसा तेजेर इन्व्हेस्टिगेशन करपाचें आसा दोग जाणांचें जें नांव घेता तांकां आपण इंट्रोस्पेक्ट करपाची गरज आसा ते खंय आशिल्ले सगळे आसले सो इनडायरेक्टली द केस इज बीन ऑन होल्ड FIR हॅज टू बी रजिस्टर्ड people have to be called as कोणाचेर इन्व्हेस्टिगेशन आसा that 2 people have to be brought and investigated. A simple person come family has a doubt, the doubt has to be cleared. CM समज sitting in office can't say it might be a heart attack. Might be means what? The family have lost a person, the loved one, and CM can come and say anything tomorrow. So this is a complete negligence when family member has lost their loved ones. If they want a इंट्रोस्पेक्शन डन इन्व्हेस्टिगेशन डन इट हॅज टू बी डन बिकॉज गोंयचें नांव खंय तरी आमचें वायट करता मर्डर केस म्हणटकच ती आख्खे गोंयान फ्लॅश जाता खंय NDTV आज तक सगळे कडेन आयलां तें सो गोंयान येवपा लोक भितले आनी टुडे इफ बिईंग अ BJP गव्हर्मेंट इफ BJP leaders are only not getting security or investigation is not done properly on their own leaders murder or whatever that it is then the common man is in big danger and such negligent statement from CM will not lead to anywhere but will get down the name of the state somewhere down. So सरकारा कडेन मागता पोलिसां कडेन मागता DIG सगळ्यां कडेन मागता इन्व्हेस्टिगेशन कर लेट टेक फॅमिली मेंबर्स देम इनटू कॉन्फिडन्स हुएवर दोज 2 people आर ते दोग जाण कोण आसा तांकां आपय इन्व्हेस्टिगेशन कर सो दिस इज आवर रिक्वेस्ट आवर डिमांड टील द इन्व्हेस्टिगेशन इज नॉट डन वी वोंट टॉलरेट सच न्यूसन्स एंड CM please stop making such statements sitting in your cabins. Investigation has to be done over here. Might be म्हणटा ते चलना हांगा कळ्ळें सो इन्व्हेस्टिगेशन जावपाची गरज आसा पोस्टमॉर्टम जावच्या पयलींच इन्व्हेस्टिगेशन कशें कितें म्हणटाले आ फॅमिली मेंबराक विचार तेंच्या खातीर पोस्टमॉर्टम कित्या खातीर उरला तो ते मागता ते डिमांड करता FIR जावपा जाय हें जावपा जाय सो तें जायना कित्याक जायना आयज भाजपा नेता मरता आनी तेंची फॅमिली समज इन्व्हेस्टिगेशन FIR घाल आनी आज बारीक सामान्य लोकांची कोणाची झगडी जाल्यार रोखडी FIR जाता मरे सो हितून हिडन एजेंडा कितें आसा काय हेंच्या लोकांच्या मनान कितें दुबाव आसा काय सो वाय BJP गव्हर्मेंट इज नॉट डुईंग दीस लेट द इन्व्हेस्टिगेशन स्टार्ट फ्रॉम येस्टरडे ऑनसेल्फ इतलो डिले जाता ब्रदर इज क्राईंग फॉर द जस्टीस आनी CM इज गिवींग अ स्टेटमेंट लायक हार्ट अटॅकान हें जालो म्हणून सो दीस नॉट कांट बी टॉलरेटेड. सोनाली फोगाटाचो भाव म्हणटा की तुमी केस रजिस्टर करनासतना पोस्टमॉर्टम करपाक दिना म्हाका बॉडी दी आनी AIMS दिल्ली वचून आपूण पोस्टमॉर्टम करता हेजे मीन्स गोवा गव्हर्मेंटाचेर तांकां विश्वास ना. एक सिंपल गजाल मर्डर जावन 48 आवर्स जावपाचे इतले आतां कळ्ळें तुका फाल्यां सकाळीं म्हणल्यार समज इन्व्हेस्टिगेशन जायना खंयच्या भावाक दूख जातलेंच न्ही तेजी भयण गमयला BJP लिडर मागीर ती पूण तेजी आपली भयण गवयला सो जेन्ना तेजे मनान समज जायना ताका इतलें क्लियर आसा की BJP लिडराच्या फॅमिलीकच BJP सरकाराची विश्वास ना गोंयान तो म्हणटा आमी दिल्ली व्हरून करया दिल्लीचेर चड विश्वास आसा तांकां एम्साचेर चड विश्वास आसा तांकां दिल्ली खंय गव्हर्मेंट हें आसा हॉस्पिटल तेजेर चड विश्वास आसा पूण गोवा तेंचो गव्हर्मेंट आसून तेंची हॉस्पिटलां आसून तेंचेर विश्वास ना हें स्वता तेच्या लिडराचो भाव सांगता सो हेज्याची दुर्दैवाची गोश्ट कांयच ना गोंयकारांनी दोळे ओपन करून पळोवपाचे सो म्हाका दिसता तुमी विचारलो तो प्रश्न सारको आसा तेजो खूद फॅमिली मेंबर इज नॉट ट्रस्टिंग द सिस्टम इन गोवा.